शुक्रारा सावपी साखळे पालिका वेंचणुकेचो जाहीर प्रचार निमणो एकदाचो सोंपलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मतदारसंघात येवपी साखळे पालिका वेंचणुके कडेन सगळ्यांची नदर लागून रावल्या। ह्या वेंचणुके खातीर भाजपा पुरस्कृत आनी धर्मेश सगलानी हांच्या फुडारा सकयल टुगेदर फॉर साखळी ह्या दोन पॅनलांनी एकमेकांक आव्हान दिलां। आमचेच पॅनल वेंचून येतले असो दावो दोनूय पॅनलांनी केला। 12 मदल्या 2 वॉर्डांतल्यान दोनूय पॅनलाचे एक उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयला। देखून फकत 10 वॉर्डा खातीर वेंचणूक जातली। फाटल्या पालिका वेंचणुकेक टुगेदर फॉर साखळी पॅनल आपलो शेक दवरिल्लो। ह्या फावटूय हो शेक कायम दवरपा खातीर ह्या पॅनलाच्या उमेदवारांनी नेटान प्रचार केला। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या खातीर ही वेंचणूक प्रतिश्ठेची जाल्ली आसा। पालिकेचेर भाजपाची सत्ता येवची ते खातीर मुख्यमंत्री सयत सदानंद तानावडे आनी हेर फुडाऱ्यांनी शर्तीचे यत्न केल्यात। दुसरे वटेन कांय मतदार सायलंट आसात, ताका लागून साखळे पालिकेची वेंचणूक अटीतटीची जातली असो राजकीय अदमास आसा।